नवे ये गीतमी नावड्यामी आमच्या सौम्या वंदन ताका भक्तीनामी करसियामी आमच्या राया कत्या सौम्याची निजाकी विची महिमाताची करताम काविजमी पृथ्वी दिन वाचताम ताची ओडवी काय रस्ता वाकंताम ताची बोलबोन काय गाव्या नवे ये गीतामी आवडयामी आमच्या सौम्या वंदन ताका भक्तीनामी करसियामी मोगाळ भवन आनी भयणीनो देव बरो दीस दिवं तुमकां सुमेस्ता म्हणून मागता सांजूदुता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थाळाक आयच्या दिसा ह्या नोवेनाक तुमी हांगासर आसात तुमकां हर एकल्याक मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा आज मिसाचें बलिदान भेटोवंक देवाच्या उतराचो नियाळ दिवंक आनी आराधन चलोवन व्हरूंक आमचे संगी आसात मानादी बाप ऑल्विन डिसोजा गांवांत ते शिरताडी बिरगजीचे वर्द मेळ्ळ्या उपरांत मडंत्यार बिरगजीन सहाय्यक विगार जावन सेंट जोसेफ्स इंजिनियर कॉलेज वामंजुरू थंयसर असिस्टंट डिरेक्टर जावन पाद्रपान सेवा दिल्या ताजे उपरांत एका वर्साची कुटुंब जिनिये केंद्राची तरबेती तांणी जोन आतां प्रस्तुत बज्जोडी कुटुंब जिनिये केंद्रांत ते वावर करना आसात तशेंच निवृत्त जाल्ल्या याजकांकी ते पळोवन आसात पाद्रप म्हजी पार्द नेतेत आसा म्हणून ते हांव आसलो म्हज्या फाटल्यान ते आयले आतां कुटुंब जिनिये केंद्र हांव 10 वर्सां जालो आतां म्हजें हांव तांणी जुजे वसान मलगड्याक जाग्यांक हांवें 6 वर्सां पळयलें पाद्रप आतां पळोवन आसा मुखार पक्षिकेर विकार जावंक पुरो तरी करून पाद्रप आमच्या फाटल्यान देता आनी आज पाद्रप आमच्या सांगात आसा पाद्रपाड्यान विस्तारलेल्या वेळार मोगान ओपोवन आज हांगासर आयल्यात आयच्या दिसाचें मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटोवन आमचे खातीर मागतले तरी करून तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन पाद्रपाक हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा मोगाचे न्हू पाद्रपाक जोरान ताळयो दिवन स्वागत करीन आयच्या दिसा मिसाच्या बलिदानाची 13वां ह्या परी आसात अर्गां जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयतात विनोद दांती रॉय डिसिल्वा नेल्सन लिनेट फर्नांडीस बचपे क्लिफर्ड सविता ओलिवेरा कोडिकल प्रकाश डिसोजा किन्युगळी ग्लॅडिस डिसोजा पानीर वीना गॉडफ्री वालेन्शिया जॉन लोबो जल्म दिसा संदर्भी सुरतगल एक भक्तीक 50 वर्सांच्या जल्मा दिसा संदर्भी अर्गां दिता सियाना इतल थावरो जल्म दिसा संदर्भी लंडन लाजरस सेंथिया डिसोजानी कुटाम कुंठल नगर फ्रेडरिक नजरेत मुंडकोर हिल्डा डिसोजानी कुटाम देरेबैल रोनाल्ड डिसोजानी कुटाम कटील एनेट सिक्वेरा संपिगे गॉडविन डिसोजा दुबई बेनेडिक्ट डिसिल्वानी कुटाम पेरापाडी प्रत्येक तेसां बसून मीस भेटयतात जॉर्ज डिसोजा मोंती नजरेत बचपे जॉल्विन आनी एलरॉय मेंडोन्सा पांबुरू ॲशर अल्मेडा कुंदापुरा देवदीन लिगोरी स्टेलाच्या आत्म्या बसून मीस भेटयता कुटुंबाची देवदीन डेनिस सुनीताच्या आत्म्या बसून मीस भेटयता कुटुंबाची देवदीन रोशन मोंतेवरच्या आत्म्या बसून मीस भेटयता विना गॉडफ्री वालेन्शिया पुलगोत्रींतल्या आत्म्या बसून मीस भेटयता फ्लेवी फेर्नांडीस किरेम कुटुंबाच्या आल्मा बसून मीस भेटयता ॲनी मेरी डिसोजा वेलंकणी वाडो ह्या सर्व ते सवां सांगता आमची मागणी ते सवां सुमयाच्या पांयांतळ समर्पण कर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया आज आमी प्रत्येक जावन ह्या हप्त्यांत नोव्हेंबराचे 1 तारखेर कर्नाटका राज्योत्सव आमी आचरण करता त्या संदर्भार आज आमी आमच्या कर्नाटका राज्या खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेश तरेन मागया आमचे आडलते चलयतल्यांक सर लोकां खातीर आमी सगळ्यांनी बाबा बरी भाऊ भयणी बरी भयण्या बरी मोगान जियोंक आमच्या राज्यान शांती समाधानाचें राज आमच्या राज्यांत स्थापन करूं वावरूं उदार मन बरें मन आमकां हर एकल्याक दिवून दी आनी तसो सोमी आमच्या पात्रोन सांता मारिपात आमच्या कर्नाटक राज्याचेर विस्तार आशिर्वाद वचून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी मागून हें बलिदान भेटोवया
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सम्या जिसू ख्रिस्तची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सभे आसो. क्रिस्त थंय भोवमोगाच्या भवनांनी भयणीनो, विशेष जावन सांजूद थंय भक्तिकानो. आमच्या दिसपडत्या जिवितांत देवाच्या राजा विशांत आमी आज नियाळ करता आसतना आमी देवाच्या राजांत जोगते व्यक्ती जावन देवाक मानवल्ले जावन जियोंक आमी आज आमकां देवाचें उतर उलो दिता. ल्हान संगतींनी देवाचें राज अनुभव करूंक आनी देवाच्या राजांत आमी भक्तीपणान तशेंच फावो ते प्रमाणे जियोंक उलो दिता आसतना जायते फावटी आमच्या दिसपडत्या सालींत देवाक आमी विरोध केल्या, देवाक आमी आमच्या जिवितांत जोगतो जागो दिवना. ह्या सर्व संदर्भा खातीर देवा लागीं बोगसणें मागया. नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवंक आमकां समयायती करया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट आदरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवाड अपराध. ह्या पसत बगेवन सदां संवकार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सस्तच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, धर्मदोस सांजूद तात देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागणेच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भावार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर. आनी अशें अख्खे पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी रासवड चलयता सस्नच्या सस्ना. आमेन. सांत पौलान एबेजगारां बरयल्या पत्रांतले वाचा. भावा भयणीनो, क्रिस्तांतय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेकाक कालती जावन चला. पत्नींनी आपल्या पतींक सोमियाकच काल जावन चल्ले बरी काल जावन चल जाय. कित्याक जसो क्रिस्त कुडीसो म्हणजे पवित्र सभेत आरप आनी मस्तक, तसोच पती आपले पत्नीचे मस्तक. आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक काल जाता तशेंच पत्नींनी सर संगतींनी आपल्या पतींक काल जाय. पतीनो, क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तशें तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करा. पवित्र सभा थिबो मेरी वा दुसरे कसलेंच हाब नासतना पवित्र आनी कथावीण जावन साक आनी महिमेन परजळले एक काणीक आपणाक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध केली आनी पवित्र केली आनी ताणें आपणाकच तिका ओपून दिलो. हेच परी पतीनी जसो आपले कुडीचो ते मोग करता तसो आपल्या पत्नीचो मोग करी जाय. आपले पत्नीचो मोग करता तो आपणा सस्सो मोग करता.
कोणी मनीस केदींच आपले कुडीचो द्वेष करिना, बदलाक तिजो तो पालन पोषण करता, पवित्र सभेकी क्रिस्त येस परी चलयता. आमी ताचे कुडीचे सांदे पवित्र पुस्तकांत म्हणलेले आसा, दादलो आपल्या आवय बापाय सोडतलो आनी आपले पत्नीक एकवडतलो, ती दोगांय एक कूड जातली. हे एक व्हड गुटाचे सत. क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक ते लगदी जाता म्हणून हांव सांगता. म्हणटच तुमकांय ते लगदी जाता. तुमचे मदें हर एकलो आपले पत्नीचो मोग करू. पत्नी आपल्या पती थंय मानान चलो. देवाचे उतरे. देवाचे उपकार. सोम्याक येता ते सुभागी, सोम्याक येता ते सुभागी. सोम्याक बी येतात आणि ताचे वाटेन चलतात ते सुभागी. तुझ्या हाताच्या कश्टांचे तुका खावंक मेळटले. तू सुकेस्तानी तुझे सगळे नंदन जातले. सोम्याक येता ते सुभागी. तुझ्या घराच्या भितरल्या कुडान तुझी पतीन फळादायक दाखवाली बरी आसतली. तुझी भुरगीं तुझ्या मेजा भोंवती जैतुनाच्या कोंबऱ्या सारकी वसतली. सोम्याक येता ते सुभागी. सोम्याक येता ते सुभागी. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्थ. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू म्हणालो, देवाचे राज खंयच्याक सारकें करचें सारकें म्हूण हांव म्हणो. खंयचे वस्तूक हांव तें सरी करूं. तें एक मनशान आपल्या भाटांत किर्लत घाल्ल्या एक सासवाच्या कणा बरी म्हणयेत. तो कण वाडलो आनी वोडयेक जड जालें. आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन ताच्या कांदांनी आपले गोंटेर बांदले. परत्यान जेजू म्हणालो, देवाचे रास कसले वस्तूक हांव सरी करूं. तें एक स्त्रियेन 3 शेरपिटांत बरशिल्ल्या खमीरा बरी म्हणयेत. क्रमेण तें पीठ सगळें फुगलें. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय भोवमोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या शुभ वार्तेंत देवाच्या राजा विशांत उल्लेख आसा. आनी देवाचें राज 2 संगतीक सरी केल्ले आमी पळोवयेत. जेजू शुभ वार्तेन म्हणटा, देवाचें राज एक सासवाच्या कणा परी. ते कण मातयेंत पडलो सो एक ल्हानशें जड किर्लता. तें व्हड जाता, ताचेर हजारो सुकणीं येवन विशेव घेतात. ते परत जेजू म्हणटा एका खमीरा बरी. खमीर पिठांत घाल्लेंच सगळें पीठ फुगयता आनी बदलावण जाता. एक सांगणी आसा, 1000 मैलांचें पैन एका पयल्या मेठातावन आराम जाता. एक पर्वत सोडटा आसतना जावं पुरो माउंट एव्हरेस्ट,
थंयसर तो सोडोवंक आराम करच्या पयलें तें काडलें तें हर एक मेट प्रमुख जाता. जर म्हाका त्या पर्वताच्या तुदयेक पावचें म्हणून हांव सकला रावून सपनाचें चिंतर हांव त्या तुदयेक वचोन पावना. जर हांव मेटां काडटां मुखार वेतां आनी हांव त्या पर्वताच्या तुदयेक वचोन पावतां. कन्नडांत एक सांगणी आसा, आनी हानी कोडी हाडला कणा कणा कोडी कणाजा. एक ल्हान संगत सर्वन व्हडी एक संगत जाता. पर्वताच्या तुदयेर एक ल्हानशी जर आराम जाता, ती जर मुखार वेता आनी व्हड एक न्हंय जावन उत्पन्न जाता आनी क्रमेण वचोन दर्यांत वचोन ती भरती जाता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, तर जर मुख्य गी ती न्हंय मुख्य, जर एक खण मुख्य गी या व्हडली एक भाताची रास मुख्य, जर एक तो उदकाचो थेंबो मुख्य गी या व्हडी एक दर्यो मुख्य, खंयचे मुख्य? दोनीय मुख्य. जर थंयसर एक खण आसा त्या दाळा मात्र व्हडी एक संगत उत्पन्न जावंक साध्य आसा. आनी जेजू आयच्या शुभ वार्तेंत भोव आपुरबायेन सांगता, सर्गींचे राज म्हळ्यार व्हडल्या संगतीन आमी चिंतचें, व्हडली संगत न्हय, ल्हान संगतींत हांव ती आराम जाता. सासवाच्या बियाक जेजू ते आज सरी करता, तशेंच कमेराक सरी करता. कमेर आमच्या हातांत आपडी येत आनी ती पिठांत आमी घाल्ल्या वेळार थंयसर जायती बदलावण जाता आनी पिठांत एका रितीची प्रगती जाता. तशेंच ते एक ल्हानशे सासवाचें कण मातयेन पडुल्लेंच तें किर्लता आनी व्हडी एक जड जावन तें उत्पन्न जाता. सर्गीचें राज म्हळ्यार तशें मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी सर्गीच्या राज आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमी अनुभव करयेत, दिसपडत्या गणितांनी आमी अनुभव करयेत म्हणलें जेजू हांगा स्पश्ट करता. तर आमी सर्गीचे राज सोदून खंयसर वचाचे? सर्गाक पावले उपरांत गी ना, आमच्या ह्या संवसार जिवितांत, आमच्या दिसपडत्या संवसाराच्या त्या जिवितांत ल्हान ल्हान गणितांनी आमी ते देवाचे राज अनुभव करयेत म्हणलें आयचे सांत पावल पयल्या वचपांत आमकां स्पश्ट करता. एफेस घरांक बरयलेल्या त्या पत्रांत पतीचो आनी पत्नीचो संबंद कशें आसाचे म्हणून थंयसर सांत पावल आमकां शिकयता. कुटुंबांत एक पती, कुटुंबाचो वडील या तो हेड ऑफ द फॅमिली म्हणटा, ते आदितावन देंवोन आयिल्लें आनी मुखारय देंवोन वचें. तर जर एक दादलो हेड जाल्यार, एक मस्तक जाल्यार, सांत पावल सांगता दादलो कुटुंबाचो मस्तक, जशें क्रिस्त पवित्र सभेचो मस्तक हेड, तशें एक दादलो कुटुंबाचो हेड या मस्तक या प्रमुख वांटो. तर स्त्री एक कितें पात्र? स्त्री जावन आसा कुटुंबाचो पाठीचो कणो, बॅकबोन म्हणयेत. जर मातें या हेड सारकें आसाचें तर बॅकबोन सारकें आसाचें. जर बॅकबोन मोडलें तर मातें ताच्या जाग्यार रावूंक साध्य ना, तें ताचें मुखेलपण मुखारसून व्हरूंक साध्य ना. तर कुटुंबांत कोण मुख्य? पती गी पतीण, दोगांय मुख्य. जर दादलो म्हणत हांवूच कुटुंबाचो वडील, म्हाका पत्नीची गरज ना, त्या दाळा तें कुटुंब सारकें वचोंक साध्य ना. दादल्याक पत्नीचो पाठिंबो गरज. जशें आमकां पाठीचो कणो नीट आसा तर मोडोन गेलो तर तो मनीस मागीर खंयच्याकय उपकारना. जर कुटुंबांत पाठीचो कणो स्त्री संपूर्ण कुटुंबाक सांगाता दवरचें आनी सगळ्या कुडीक एक निट्ट दवरचो तो पात्र एक स्त्री खेळटा. देखून हांगासराच्या सगळी स्त्रियांनी एक फाटीचो कणो जावन कुटुंब तुमी मुखारसून व्हरूंक आसा. सगळ्या माथ्याक आनी सगळ्या कुडीक सांगाता तुमी दवरूंक आसा. तो तुमचो रोल आनी तुमचो पात्र. जर तुमी
तुमकां पाटी सोकण्याचो पात्र तुमी सांडून माथ्यार बसशात तर पाटीचो कोणो ताचो पात्र खेळोवंक ताचे वरवीं साध्य जावचें ना कुटाम उलटा पलटा जातलें देखून हर एका स्त्री आनी हे कुटुंबांत पाटीचो कोणो जावन कुटुंबाक तुमी सांगात दवरूंक जाय कुटुंबाची मुखेलपण कुटुंबाची जबाबदारी तुमी चलोवन व्हरूंक जाय आनी मातें सगळ्या कुडीक डायरेक्शन दिवचें माथ्यातावन अंगातावन हेड्डातावन जर अंगातावन डायरेक्शन सारकें वचना तर तें कुटाम मुखारसून वचोंक साध्य ना दादल्यांनी कुटुंबांत वडील जावन मुखेली जावन तांणी तुमची जबाबदारी करूंक आसा कुटुंबाक तुमी जोगत्या वाटेन चलोवन व्हरूंक आसा कुटुंबाक बऱ्या माउल्यांच्या वाटेन चलोवन व्हरूंक आसा अशें चलोवन व्हेल्ल्या वरवीं आमी हर एकलो सर्गीच्या राजांत आमी जोगते व्यक्ती जावंक शकता तुमकां हर एकल्याकी कुटुंबाची जतन आसा कुटुंबाची जबाबदारी आसा ती तुमी बऱ्यापणी चलोवन व्हरूंक जाय आनी अशें चलोवन व्हरता आसतना आमी हर एकलो ह्या संवसारांत सासवाच्या कणा बरी साबार जशें एक सासवाचें कण सगळ्या सुकण्यांक गोंठेर जाता आनी सुकण्यांक आसरो दिवंक शकता तशेंच तुमी कुटुंबांत तुमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांक तुमी आसरो जावंक जाय गोंठेर बांदूंक थंयसर जागो दिवंक जाय जर सुकणी तुमचे तावन पळापळ घेती जाल्यार त्या रुखार कोणूच येवन रावचो ना कुटुंबांत सगळ्यांनी सांगाता रावता आसतना कुटुंबांत सगळ्यांनी एकामेकां वळखून घेता आसतना थंयसर देवाचें राज प्रसन्न जाता देवाचें राज स्थापीत जाता मोगाळ भावन आनी भयणीनो तर आमी ल्हान संगतीने दिसपडत्या जिवितांत देवाचें राज आमच्या कुटुंबांतच आमी आरंभ करया बापा फ्रांसीस म्हणटा देवान ह्या संवसारांत रचली भोव सोबीत वस्त म्हळ्यार कुटाम देवान रचली ह्या संवसारांत भोव सोबीत वस्त म्हळ्यार कुटाम जर कुटाम ना तर पापा जुवांव पावल दुसरो म्हणटा जर कुटाम ना तर समाज ना जर कुटाम ना म्हळ्यार फाल्यां म्हणलो एक दिसच आसूंक साध्य ना म्हणून पापा जुवांव पावल दुसरो म्हणटा तर आमी हर एकल्यांनी कुटुंबांत मोगान माया मोगान जियोवन आमची ह्या संवसारांतच आमी देवाचें राज आमचे थंय आमी स्थापीत करून काणगोवया आमकां आदर्श कोण आविलाची जेजूचे ल्हान फूल सांत तेरेज तिच्या जिवितांत तिका मिशनरीची सांतीण म्हणून आमी आपयता तिणें व्हडलीं कारबारां करूंक नात व्हडलो मिसांव वावर तिणें करूंक ना तिणें संवसारभर तिणें पयणां करन थंयसर वचोन देवाचें राज तिणें परगट करूंक ना पूण तिच्या जिवितांत ल्हान संगतीनी तिणें देवाचें राज परगट केलें कशें तिणें कॉवेंतांतच रावून कॉवेंताच्या 4 वणोदी भितर रावून मिशनरी खातीर तिणें मागणें केलें आनी अशें सांत तेरेज एक वर्ती सांतीण जाली आनी मिसांवाची पात्रोन म्हूण तिका आमी आपयता ल्हान संगतीनी तिणें देवाची खुशी करूंक प्रयत्न केले आमच्याच काळार वाडलेलो एक भुरगो आज सांतीपणाच्या त्या पावंड्याक पावला आवय बापाय जिवंत आसतनाच ताचो पूत सांत जाल्लो कार्लो आकुती ताणें कशें देवाचें राज स्थापन केलें तो इंटरनेटा मुखांतर देवाची वळख ताणें लोकांक परगट केली आनी ताच्या दिसपडत्या जिवितांत ल्हान संगतीनी आनी तो एक देवाचें उतर परगट केल्लो देवाचें राज परगट केल्लो एक महान सांत फ्रांसीस सावेर ताची कूड ह्या वर्सा एग्जिबिशनाक हे आमकां पळोवंक दवरतात सांत फ्रांसीस सावेराक व्हडलें उतर ताका ताच्या जिवितांत बदलावण हाडिल्लें न्ही बागार साईनास लोयलान म्हळें सगळो संवसार जोडून जर तुजो आत्मो तो होगडायचे तर कितें फायदो हे एक उतर ताच्या जिवितांत ताणें ताका बदलावण हाडूंक शकलें आनी अशें तो एक वर्तो सांत जालो आनी तो आज संवसारभर नांवाडला
भाव भयणीनो आमी भेटोवचें येवकरिस्ताचें पवित्र बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानतो तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकनी महिमे आमच्या नेक्या पयशेच्या दावाक सर्वेस पोर म्हणून घे. सर्वेस्परा भाग्यवंत धर्मदूता सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान भरून ताची सडवण परगटूंक संतोषान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें. तेच सडवण आमकांय आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. ती आमच्या सडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात भोबारता. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करू सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वंताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणां जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकोवण सगळ्या मनशां परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांच्या बुन्यादीर थीर आनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारा सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. Barazo servis por tu Sargani संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्परा जय नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र आनी तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका देन वासोवन तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची. तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ती कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Mavart sogut pargatuya. Somi Jesu melo. Jesu jivan zala. Jesu novian yetolo. Jesu novian yetolo. बापा जेजूच्या मरणसो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो
आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतलां सोमेसता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा, पीटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जुवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूद कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मै पसान तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो खन. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कामरिये देवाचे माये सांगता भगियो जुजे तिचो पती, भगियो दमदतां सांजू दुतात देव आनी सर खालीं तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. आनी त्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tias Jesu vorbe, tias Jesu sangata, tias Jesu tai, पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सरबंदराची आज्ञा मनान धरून सोम्यान शिकयलेले मागणे सांगात आमी मागया. आमचे बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सरबंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशन नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व वाकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूणच्या पवित्र सभेच्या बावर्तचेर दिश्ट घाल. तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो. माया मोगसो गुर्त जावन एकामेकाक शांती वांटून घेवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतली आमची काकूद कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतली आमची काकूद कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतली आमकां शांती दी. पळयात हो जेजू आमच्या दिसपडत्या जिवितांत ल्हान संगतींनी देवाची कुशी पाळून देवाचे राज आमचे ते स्थापन करूंक आमकां उलो दिता. तो ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सुभागी. सोम्या तुवें मिदेनचें म्हाका फावना, उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. तुका सेमच्या काळीजे यात्रेता मोगाळ सोम्या जेजुराया. ये तूं म्हज्या काळजांत धन्या, दादोस कर येण्यान तुज्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या, संतोषाना स्वागत करता. स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या
राव तूं काळजान म्हज्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या, संतोषाना स्वागत करता. स्वादीक इश्टा प्रीत मोगाच्या, राव तूं काळजान म्हज्या. प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा मागे वोंसो तात देवाच्या जैते मन मरणा पासत या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला. तांतू घेतल्या तुज्या पुताच्या महिमे वोंत कोडे रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भाशेन मोरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. समेस्त मी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, परत तुमकां सुमेस्तांक ह्या पवित्र थळाक मोगाचो येवकार मागता. आज हांगासर येवन मिसाचें बलिदान भेटयलां, देवाच्या उतराचो नियाल दिला, फुडें आराधन चलोवन व्हरता. मनदे बाप ऑलवेन डिसोजा, त्या देखून तांकां तुमच्या सुमेस्तांच्या दरपेन हांव देव बरें करूं म्हणटा, तांचो उपकार आठयता. पत्राबाई ताळयो दिन आमी देव बरें करूं म्हणया. मोगाचेनो एका मंगळारा सकाळीं 7:45 वरार तेर्स, 8 वरार मीस, नोवेन आनी सक्रामेंताचें आराधन आसा. उपरांत 10 तावन कुमसारा, 10:15 वरार तेर्स, 10:30 वरार मीस, नोवेन आनी सक्रामेंताचें आराधन. उपरांत आयिल्ल्या सर यात्रिकांक जेवण आसतलें. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवं येत. गरजेक पडचे बूक स्टॉलांत आसात तुमकां. तशेंच सांजू दुतात देवाच्यो इमाज्यो 3 तरांच्यो आशिर्वादीत केल्ल्यो आसात. कोणायकी जाय जाल्यार कोंतां बेंतिन्यो आसात, कोणायकी जाय जाल्यार स्टॉलाक भेट दिवचें. डिवायन मेडिसीन, गांठी दुखी, गॅस्ट्रीक, भुरग्या पिडेक संबंदी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेन. मिसा तशें ते सवां कोणायकी दिवंक आसा जाल्यार दप्तरान दिवचीं. कावन्सिलींग तशें तुमच्या इतर समस्यांक जे कितें सूक्त मार्गदर्शन गरज आसा जाल्यार आपत्या मोदें फोन करून तुमी हांगासर येवं. तशेंच आयच्या दिसाय थोडो वेळ मेळोवन तुमकां अवकाश आसा. पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमी दिवचें मोगाचें दान आमी स्विकार करता. तुमकां कितेंय फूल वा फुलाची पाकळी दिवंक मोन आसा जाल्यार दप्तरान तुमी दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावंक हांव तुमकां आपोवणें दिता. सगळें स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. त्या देखून तुमच्या घरांनी काजारां जल्मादीस जुबल्यो कुमगार असलीं बरीं कार्यां आसतना ह्या पुंतळाचो उगडास करा. त्या लेखार जेवणाक आदार दिया. सरभक्तीकां तुमचे खातीर मागतलीं. मोगाचेनो मिनी हॉलांत केम्ब्रल आरोग्य इलाकेत हांव हांगासर नर्स आसात. BP, शुगर इतर संगते तपासन करतात. तशेंच आश्रयाच्या बिल्डींग स्थळांत थंयसर मोडबिद्रे आळवास कॉलेजीत हांव होमिओपॅथीक डॉक्टरां नर्स आसात. त्या देखून थंयसरी तुमकां होमिओपॅथीक वखद जाय जाल्यार थंयसरी अवकाश आसा. भेट दिवच्याक तुमकां आमी आपोवणें दिता. ऑक्टोबर म्हयनो ह्या पुंतळाक एक विशेष म्हयनो मोगाचेनो. फाटल्या साबार दिसांत हांव विशेष संगती हांगासर चल्ल्यो. प्रत्येक जावन 9 दिसांचे नोवेन चल्ल्या उपरांत कालचे दिसा ह्या पुंतळाची वार्षिक परब आमी गर्दाळ्यान आचरण केली, संभ्रम केले. आमच्या गवळी बापांनी कालचे दिसा मिसाचें बलिदान भेटयलें. व्हडा संख्यान तुमी हजर आसल्यात तुमचो हर एकल्याचो उपकार बावरता. आज ह्या सगळ्या वार्षिकोत्सवाचो संपवणेचो दीस म्हणयेत. त्या देखून आज संजेर 6 वरार आमी बावटो वा 6:30 वरार आमी बावटो सकयल देवयतल्या उबारलेलो. आनी ताच्या उपरांत इगर्जेच्या उक्त्या मैदानार आज एक तुळू ड्रामा फ्री शो आमी खेळोवन दाखयतल्या. देवदास कापिगाड तेलिकेदा बळ्ळी देवदास कापिकाड हांणी तयार केल्लो निर्देशीत केल्लो हो तुळू ड्रामा येरला गॅरंटी आत्ता म्हणलो. आज संजेर 6:30 वरार हांगासर खेळोवन दाखयतले. त्या देखून ह्या ड्रामाकी व्हडा संख्यान तुमी येवन संतोश भोगूंक आमचो एकवट ह्या पुंतळा थंय पासारच्याक हांव तुमकां सगळ्यांक आपोवणें दिता. आयच्या दिसा जेवणाक दान दिल्ल्यांची नांवां वाचून सांगतना
तुम्ही मुखार येवन आयचो प्रधान याजाक मानादी बाप ऑलविन डिसोजा तांचे धांवन मानाची वाद घेजय म्हूण तुमचे लागीं उपकार मागता. नांव नाका म्हूण एकदां न्ही आयच्या दिसाचे नॉन वेज जेवण सगळें स्पॉन्सर केलां वॉर्न स्पॉन्सर केलां तांचो प्रत्येक जावन कालजान धांवन उपकार भरता. देव बरें करूं म्हणटा. ऑजवर्ल्ड मॉली आनी कुटुंबाची सुरत घाल. जेसन रमेला डिसोजा काटी पडला. सियाना एतल थावरो जल्मा दिसा संदर्भी लंडन. जर तर आसात कोणी मुखार या तुमच्या मनाची वाद घेवंक हांव तुमकां उलो दितां. दान दिल्ल्या सर्व दानिसां उपकार भरता. कालसान तावन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी सांजूद उतात देवा मारिपा देवाचे विस्तार आशिर्वादा तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर मागता. वाद दिल्ल्या फादर तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. सर आमी दिबी घालया. सांजूद उतात देवाच्या मानाक नवें आमी सोलोन वरया. पातून सांजुता देवा आमची पासत विनाती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमची पासत विनाती कर. पातून सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. भाव भयणीनो सर्गीचो आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बगीन जूद उतात देव सर्गराजान जेजूच्या जिवनपणाच्या महिमेंत आसून आमचे बसत विनाती करता. सांजूद उतात देवानी सांत भक्त प्रत्येक जण मुरी आमची सर्गीची माय तांचे मजतीन जेजू आमच्या एक मात्र मध्यस्थ मारिपा आतां आमी सांगता मागया. सोमया जेजो क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो वडभाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदूत जूद उतात देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टागा दिसा आमी उगडास करता. बगेवंतात देवाच्या मोवाळ मोगाक आमचे मागणे मेळयता. ये जेजो मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिनवासता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतरी होगळाप लभता आनी समेस्त मनी देवाक मानवतात. जेजू आमच्या भावार्थ उजेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे थंय देवाचो आनी पेलासो करो मोग वाडय. आतां आमी बगेवन जूद उतात देवाच्या विनवणेन तुजे मारिपाद उबारच्यो गरजो आनी अत्रे तुज्या दैवीक कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरो आसता. ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पातयेन आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगळाप सदां सर्वदा आमेन. जूद उतात देवाक विशेष मागणे. या संवसारीक जेजूचो सैरो आनी धर्मद जावन आसलेल्या बगेव जूद देवा या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवणदार असो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडवणेची सुवार्थ तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गाजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षेच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारीक जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टगतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बरेच कश्ट अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं केरिती शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरज आनी हांव तुज्या पूर्ण शेता पातयेन आयलां. सर आमी बसया मोगाचें न्हू. सभा जणांनी आयच्या दिसांक आसत ते सवान दान दिलें ना वाचून सांगतना जर तर तुमच्या काल जमानान कितेंय ते सवा मागणी घेवन ह्या पवित्र थळाक तुमी आज आयल्यात. ह्या घडये सक्कड मागणी ते सवा सांजूद उतात देव मारिपा सोमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पण करून मागया मोगाच्या न्हू. ह्या पवित्र थळार सांजूद उतात देवाच्या मजतीन जायती आजापां अद्भुतां घडटात. सभारांच्या जिवितान बरेपण वालता मोगाच्या न्हू. त्या व्हडा पातयेनीन भक्तीपणान ही मागणी ते सवा ह्या घडी आमी समर्पण करया. दोगांक हाती धरिल्लें घराचें काम बेगीन सोंपता पाव करपा मेळचे खातीर 6 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जावचे खातीर 12 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळचे खातीर 14 जाणांक बरी भलायकी फावो जावचे खातीर एका घोवान दुसऱ्या चलयेचो सन्मान सोडची करपा ताका मेळचे खातीर एका एकल्याक 20 समस्या सॉल्व जावचे पासत 7 घरांनी समाधान आसचे खातीर दोगांचो राग उणें जावचे खातीर 4 पांयाच्यो गांठी दुगूण जावचे खातीर तेगांचे कोर्ट केजींत जीक आपणावचे खातीर
100 जाणांक आमाल पिवन येता सुडका मेळच्या खातीर 5 जाणांक BP शुगर नॉर्मल जावचे खातीर दोगांचे खासदाराचें कार्य बरान जावचे खातीर 100 जाणांक भुरग्याचे देणे फावो जावचे खातीर 8 जाणांक कॅन्सर पिडा तावन सुडका मेळच्या खातीर गूण जावचे खातीर दोगांक एलर्जी पिडा गूण जावचे खातीर दोगांक मोबायलांत पयस रावचे कुरपा मेळच्या खातीर तेगांक एग्जामान बरे मार्क्स कान पास जावचे कुरपा मेळच्या खातीर दोगांक वायट सक्ते जावन सुडका मेळच्या खातीर एकल्याचें मन परिवर्तन जावचे खातीर एकल्याक कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लेम गूण जावचे खातीर चौगांक दिल्ले रीण बऱ्यान पाटी मेळच्या कुरपा मेळच्या खातीर एकल्याचें बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल येवच्या खातीर एकल्याचें एंग्जायटी प्रॉब्लेम गूण जावच्या खातीर एकल्याचें हार्ट प्रॉब्लेम एक भुरगो हार्ट प्रॉब्लेमान कश्ट जाता त्या भुरग्याक बरी भलायकी मेळच्या खातीर एकल्याक बरो फुडार रुपीत करून कुरपा मेळच्या खातीर एकल्याची गुमटी आनी फाटीची दूख गूण जावच्या खातीर 17 जाणांक प्रत्येक तेसा हांव बसत आनी मागोवंक सांगलां तांचे खातीर ह्या घडी आमी विशेश तरान मागया मोगाचें तशेंच दोगां भावां खातीर आज तांचो जल्म दीस तांचे खातीर मागोवंक सांगलां तांच्या एक तेसावां खातीर ह्या घडी आमी मागया मोगाचें मलगडी आमची बहीण सिसिलिया तिच्या बऱ्या भलायके खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर मागोवंक सांगलां त्या सगळ्या कुटुंबा खातीर आमी मागया परगांवांत आसलेल्या एका स्त्रियेक कामाच्या ताळार जायते कश्ट आसात त्या कश्टांना सुडका मेळच्याक एक बरें काम मेळचे खातीर त्या भयणीन मागोवंक सांगलां त्या भयणी खातीर आमी मागया मोगाचें आनी अशें 16 जाणांनी आज आमचे खातीर मागोवंक सांगलां ह्या सर्वां खातीर आमी मागया एका कुटुंबाक एक बरो जागो वा एक बरें कुटुंबाचें एक घर देणें जावन लाभचे खातीर त्या कुटुंबा खातीर आमी मागया मोगाचें 16 जाणांनी तांची त्या सवां मागणी ह्या पवित्र थळार समर्पण केल्ली आसता सगळ्यां खातीर तांची त्या सवां संजूद देव मारिपा सुमयाच्या पांयतळा पावच्याक आनी सुमयाची कृपा सकत वालच्याक बरेपण तांकां लाभचे खातीर ह्या घडी आमी मागया आतां आमचे वयर उबारया आराधन तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया जेजू होगलाप तुका सुमया जेजू नमान तुका सुमया जेजू महिमा तुका सुमया जेजू स्तुती तुका सुमया जेजू जय जय तुका सुमया जेजू प्रणिपा तुका सुमया जेजू हालेलुया 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 Hallelujah. 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 मंगळा जेजू ही पावंडा आज ही भक्ती का आज प्रत्येक जण तुझ्या पायांतळा सांजूद होतात देवा मारी बाद ही मागणी ते सवा उभा दितात या भाऊबहिणीच्या जीविताचे तुझी नदर घाल बरी भलायकी बरे बंधांका दी सकट वाईट विघ्नात आणले सगळं सुटका दी सदां सदांका तू राग सांभाळ बरे बंधांच्या जीवितांत आणि आशेले नका लाभ आणि त्या मारी बाद तुझी सकत महिमा पोतवी तांच्या जीवितांत वाळून दी परजोळू दी तांका बरे पण दी सकट वाईट सक्तेता सुटका तांका दी बरे पण दी पिढे शिडेंले तांका सुटका दी बरी भलायकी बरे पण दी तांणी आशेले बरे बंधांच्या जीवितांत तांका लाभही सुमया लाभही आमच्या बाथरूम तांच्या विनंतीत हे सगळे बरे पण लागे तुझे पदवी तांका दाखय म्हणून मागता तुका जावं महिमा मान स्तुती आराधन वंदन आता आणि सदा सर्वदा आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 दिमी घालया म्हज्या मथीर काळो कादन म्हजो भावार्थ दंडलो पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरी तूं तुज्या आपोस्तले पदवेन पयस धांवडे ये वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायत हांव तुका उलो मारता आशा संडल्या बरोवस दिवचे खेरीत देणे तुका देवान दिला म्हज्या जिणयेचे कांटे गुंडे म्हज्या काळजाची कोर्सां हांव तुका भेटयता तुझ्या मोवाळ माई पासी नावा तेगी तू म्हाका मोगान आदासून सुदारसून वर हांवें वडा पातेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमेवन नांव तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया ह्या पवित्र थळाक आयिल्ल्या मारिपाद आमकां लाभलेल्या शांती समाधाना खातीर कुडीक लाभलेल्या बऱ्या भलायके खातीर आमच्या जिवितान आमच्या कुटुंबान वाळिल्ल्या आशिर्वादां खातीर आमी मागले उपकार आमकां मेळिल्ल्या खातीर ह्या घडये पात्रोन सांता मारिपाद दनिया देवाक आमी अर्गां दिवया दनिया देवाचो उपकार आमी आठवया आनी ताका आमी आराधन करया स्तुती करया. हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू म्हज्या काळजान हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू
हांव अर्गां दिता जेजू काळजा. एकलो कामांत प्रमोशन मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दिता. एकल्याच्या दोळ्यांचें ऑपरेशन बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता. एकल्याक कॅनडांत काम फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिता. तेगांक भुरग्यांचें देणें फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. चौगांक बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. 6 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. 8 जाणां मागलो उपकार फावो जाल्ल्या अर्गां दिता. एकूट हांव तेरे बायल पिरगेची तांदूळ हांगासर आयिल्ले मोगाचे न्हू. तांच्या पुताक एका बऱ्या कामा खातीर मागोन आसली. जायतो थेंब जावन कामाच्या सोदनेर आसलीं. काम मेळोनातलीं, डेस्परेट जालीं. पूण हांगासर नोवेनाक आयलीं. एका नोवेनाक येवन मागल्लें तांणी. प्रत्येक जावन सांजूद थाद देव मारिपा तें सावन तांणी समर्पण केल्लें. आनी एका हप्त्यांत तांच्या पुताक एक बरें काम मंगळुरांत मेळ्ळां. बऱ्या सांबाळाचें काम. संतुश्टी तीं आसात ह्या पवित्र थळाक ह्या हप्त्यांत तीं देवाक अर्गां दिवं सांजूद थाद देव मारिपा लाभलेल्या बरेपणा खातीर अर्गां दिवंक आयिल्लीं. आज तांची अर्गां मागणी सांगाता घालया. धन्या देवाक आमी अर्गां देवया. हांव होगळाप दिता जेजू, हांव होगळाप दिता जेजू, हांव होगळाप दिता जेजू म्हज्या काळजा. हांव होगळाप दिता जेजू, हांव होगळाप दिता जेजू, हांव होगळाप दिता जेजू काळजा. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या पिडेस्त भावंडा बसो देवा लागीं आतां आमी विश्वासान मागया. सर्वेस्वर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार. आयक आमचे प्रार्थने सुमया. सर्वेस्वरा पिडेस्त जाल्ल्या आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर. आयक आमचे प्रार्थने सुमया. सर्वेस्वरा पिडेस्त तेंची सेवा करच्या समर्पीत जाल्ल्या दाक्तेरांक, नर्सांक आनी सेवाकांक पाव. आयक आमचे प्रार्थने सुमया. सर्वेस्वरा सक्कड पिडेस्तांक ताळणी आनी पातकांतली निवार. आयक आमचे प्रार्थने सुमया. सर्वेस्वरा तुझ्या मनियारेनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी. आयक आमचे प्रार्थने सुमया. सर्गीच्या बापाईच्या दिसा आमी आयकले आमच्या भाव भयणीचे सत्य संवाद जारी कर. सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर. आयक आमचे प्रार्थने सुमया. सर्गीच्या बापा आमच्या लागीं प्रत्येक मागणी विचारलेल्यांचे ते सवा आमी तुका समर्पण दिता. तुजी कशी वयता ती सत्य संवाद जारी कर म्हण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थने सुमया. मोगळा बापा गांवांत तशें परगांवांत पावते काम नासतना कोस्टोंच्या सर आमच्या भुरग्यांची काकूत कर. तांकां बरें काम फावो कर. तांचे जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थने सुमया. दयाळा बापा फावती जिनी सांगाती मेळा नासतना कोस्टोंच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय. तांकां बरी जिनी सांगातीन मेळोन बरें कुटुंब जिवी जियोवचें देणे फावो कर म्हण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थने सुमया. सर्वेस्वरा भुरग्याचे देणे अशें तेल्या सर काजारी जोड्यांचे बिरमत पाव. तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचें पळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर. तांचो संतोष चडय आनी वाडय म्हण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थने सुमया. सर्वेस्वर आमच्या कर्नाटक राज्याक तुज्या पांयां समर्पण करता. आमच्या राज्याचे आडलते सलोंच्या मुखेल्यांचेर तुजी नदर घाल. भ्रष्टाचार वायट संगती पयस कर. सेवेच्या मनोभावान सेवा करूंक तांकां उदार मन लाभय म्हण मागता. आयक आमचे प्रार्थने सुमया. आमच्या राज्याच्या सर लोकांनी सांगता माया मोगान एकवटान शांती समाधानान जियोन देवाचे राज आमच्या राज्यात स्थापन करूं वावरूंक कुरपा दी म्हण मागता. आयक आमचे प्रार्थने सुमया. सर्वेस्परा मिडल इस्टांत इराण, इस्रायल, इराक आनी टर्की, लेबनान, पालेस्तीन ह्या गांवांनी झूज चलोवन आसा. रशिया आनी युक्रेनामध्ये सगळें सांबय शांती समाधान ह्या गांवांनी राज जावं दी म्हण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थने सुमया. मुरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात. आमची मागणी आयक. नमारणी कागोटीचे माये नमनमच्या जिवा अमृतनी बरोवशा तुका आमी लो मारता. आमी परदेशेवेची बाळकां या तुका ज्या कोणांत आसता आस्कार उस्कासून आमी तुका रुदान करता. तो तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे सदैव पावल जेजू आमकां दाखय. हे दाळे मोगळे दुलबी औंकारी मुरये मोगाचे न्हू पिडेस्तां भावंडां खातीर मागया. आमकां कितेंय पिडा शिडा आसा आमच्या कुडींत कितेंय उणेपण आसा सगळें या घडये आमच्या पात्रोन सन्ना मारिपात पिडा गुण करच्या वैसा सुमियाच्या पांयंतळा समर्पण कर मागया. त्रिएक देवाक सक्कड पिडेस्तांक आमच्या वळखीच्या आमच्या कुटुंबांतल्या आमच्या मोगाच्या जे कोण पिडेस्तान आमच्या लागीं मागोवंक सांगला तांकां त्रिएक देवाच्या मजतीक समर्पण कर. त्रिएक देवाचे काकूत सकत करपा तांच्या कुडींत जिवितान वाळोवन दी म्हण आमी मागता आसतना त्रिएक देवाक आमी मान दिवया. महिमा तुका सरपदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय. महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता
तूं आमचे अस्कत मनशा जायम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा गूण करूंक तुवें खुशी वेली महिमा तुका देव पवित्र आत्मे आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गूण करताय प्रार्थुया दयाळ बापा आत्मेच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कोश्टूंच्या तुज्या साकरांनी साकरणीचे दाल देश घाल तुवें रसल्या नंगा नवो जीव दिवन जिवाबरीत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडेचें लिगून जावन बेगीन सदांनी भलायकी जोरच्या क्रिस्त आमच्या सोम्यावर वे आमेन. सोमयाचे नावे आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. प्रार्थुया दयाळ सोमया बावार्थ्यांच्या बुजवंडरा तुझे मीत मेर नातली दयाळायनी मागतां पिडे शिडेन कोश्टोच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बुडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सूख समजणी आनी मनाभेद पयस करून एकामेका काळजांतावन बोगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरीं जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ सोमी सदांच तांचे संगतार राव तांची आतली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी राजवड चलयताय सस्तुच्या ससना. सर्वेस्पोर देव तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळसो प्रकाश तुमचेर फांकूं तो तुमकां मैपासान आनी काकुळतीन वागो दुलो बायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां देव. देवाचो एकलो सुपूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संसार सरापर्यंत आमचे संगत आसा तो तुमचे सवेर रावून तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमकां राखवण करूं. देवा पवित्रत्म्यान देवाच्या शिसांक उजवाडान भरले तो तुमचे थंय आसचें सर्व वायट बसमन उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आनी सर्व पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो. मोगाचनो दिंबेर समेराविया मुकलो वेळ आराधनान आमी करसूं सो सक्रामेंतांतल्या जेजूक आमचे मदें स्वागत करया. मोजा देवा तू सर्व रस्ता मोजा धनी घर सगळ्या काळजा मोग तुझो हावे सदा करूंक फावो मोगा देवा तुझ्या लागता काळीज मोजे तुका दिता मोगा देवा तुझ्या लागता काळीज मोजे तुका दिता. कितलो मोग मुजो केलो म्हाका रोस म्हाका पोसलो हर एक मोजो आप्रासोसलो येम कोणांतो येदोळ राखलो मोगा
काळीज मोजे तुका दिता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, येवकरिस्तंतलो जेजू आमकां हर एकल्याकी भेटोवंक आयला. आमकां हर एकल्याकी तो आशिर्वाद दिवंक हांगासर आसा. जेजू सरशी गेल्लो कोणूच निराशी जायना. बगार तो दोशी जाता. जायतो लोक जेजू सरशी आयलो उपकार मागोन, आदार मागोन, पिडा शिडा दूख बेजाराय घेवन आयलो जेजू सरशी. खंयच्याय व्यक्तीक जेजू निरासपणान फाटीं दडलेले ना. हर एका लोकाक, हर एका व्यक्तीक जेजून बरें केलें, आपडलें. तर आज आमी जेजू सरशी आयल्या आमच्या जिवितांत ताचे आशिर्वादान जोडून घेवंक, ताचें बेसांवां जोडून घेवंक, आमच्या एकसुरपण बेजारायन सलवणेंत ताचो आदार मागोवंक आमी हांगासर आसा. जेजून म्हणली ती उतरां, येया म्हजे सरशी, येयात म्हजी सरशी. आमी जेजू सरशी आयल्या. जेजू सरशी आमी आसा. जेजूच्या पांयां तळा आमी आसा. जेजू खरोच या येवकरिस्तांत आसा म्हणलें आमी पावर्तान पात येवया आनी येवकरिस्तांतले जेजूक काळजांत तावन आमचो मान करया. तुमची जबाब आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. आमी तुका वंदिता, तुका आमच्या जिवा देवा. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिवा देवा. जेजू आमच्या सोमिया आनी देवा. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू आमच्या सडवंडरा. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिवा देवा. जेजू आमच्या मेस्त्री. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिवा देवा. जेजू आमच्या जिवा आनी जिवानपणा. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिवा देवा. जेजू आमच्या मेस्सिया आनी इश्टा. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिवा देवा. जेजू आमच्या बरवशा आनी आमच्या दैरा. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिवा देवा. जेजू जिवंत देवाच्या पुता. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिवा देवा. जेजू महोन्नतच्या पुता. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिवा देवा. जेजू नजरेन दाविदच्या पुता. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिवा देवा. जेजू वाट सत आनी जिविता. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिवा देवा. जेजू सर्ग संसाराच्या राया. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिवा देवा. जेजू बऱ्या गवळ्या. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिवा देवा. जेजू दुलोप सैर्या आनी कथनातले शेळये. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिवा देवा. जेजू आमच्या आरंभा आनी शेवटा. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिवा देवा. जेजू सर्गींच्या आनी जिवीत दिवच्या उंड्या. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिवा देवा. जेजू संसाराच्या उजवाडा आनी सर्गींच्या दारा. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिवा देवा. जेजू जिविताचे झरी आनी दैवीक वैजा. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिवा देवा. जेजू अमर जिविता आनी सर्गींच्या राया. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिवा देवा. जेजू देव कुंवरा आनी शांतीच्या सागोरा. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिवा देवा. जेजू काकुळतीच्या दर्या आनी बोगसणेच्या देवा. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिवा देवा. जेजू मोरयेच्या पुता मनशा कुळाच्या तारोका. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिवा देवा. एक घडी बर येदो व्हड मिस्तेर जेजू क्रिस्त ह्या उंड्या रुपार आसा. हो मिस्तेर आमी नियाळया. जेजू सदांच ह्या येवकरिस्तांत आमकां भेटता, आमकां राखून रावता.
तर आमी गवया गीत हरसून ताका गवया, हरसून गवया, हरसून गवया. हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, आम्ही हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, आम्ही हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, आम्ही हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, आम्ही हर्षण गाव्या. देवा बापा हर्षण गाव्या, जेजू सौम्या हर्षण गाव्या, पवित्रात्म्या हर्षण गाव्या, त्रिएका देवा हर्षण गाव्या, आम्ही देवा बापा हर्षण गाव्या, जेजू सौम्या हर्षण गाव्या, पवित्रात्म्या हर्षण गाव्या, त्रिएका देवा हर्षण गाव्या, आम्ही हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, आम्ही हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, आम्ही हर्षण गाव्या. जीवदातारा हर्षण गाव्या, जीवी दिल्या हर्षण गाव्या, कृपेवंता हर्षण गाव्या, सस्ताच्या बापा हर्षण गाव्या, जीवदातारा हर्षण गाव्या, जीवी दिल्या हर्षण गाव्या, कृपेवंता हर्षण गाव्या, सस्ताच्या बापा हर्षण गाव्या, आम्ही हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, आम्ही हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, आम्ही हर्षण गाव्या. दैविक उजवाडा हर्षण गाव्या, रायाच्या राया हर्षण गाव्या, सताच्या आत्म्या हर्षण गाव्या, सर्पोद्वेदारा हर्षण गाव्या, दैविक उजवाडा हर्षण गाव्या, रायांच्या राया हर्षण गाव्या, सताच्या आत्म्या हर्षण गाव्या, सर्पोद्वेदारा हर्षण गाव्या, आम्ही हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, आम्ही हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, आम्ही हर्षण गाव्या. हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, 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 हालेलुया. स्तुति महिमा निमन तुका प्रिय देवा. हालेलुया, 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 हालेलुया,
Hallelujah, 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 hallelujah. Tuka sumia Jesu. Jesus. Tuka sumia Jesu. Oglap tuka somia Jesus. Oglap tuka sumia Jesu. Oglap tuka somia Jesus. Oglap tuka sumia Jesu. Stuti tuka somia Jesus. Stuti tuka sumia Jesu. Stuti tuka somia Jesus. Stuti tuka sumia Jesu. Man tuka somia Jesus. Man tuka sumia Jesu. Man tuka somia Jesus. Man tuka sumia Jesu. Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah. एक घडीभर आमी थंय उबे रावया. आमचे दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. पापा जुआंव पौल पापा फ्रांसीस म्हणटा संवसारांत जायती प्रगती जाल्या, जायतें बरेंपण जालां. कृतक बुद्धवंतकाय आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हाचे द्वारे मनीस आज कितेंय करूंक शकता. सुकण्या बरी वयर उबोवंक शकता, मासले बरी दर्यांतल्यान पयन करूंक शकता. कितेंय प्रगती कितेंय आज आपणावंक शकता. पूण मनशा मदें मोग म्हणलो पयस जाला. मनीस एकामेका वळखून घेना. आज मनशाच्या बुद्धवंतकायेंतावन एका कोनशातावन आनी एका कोनशा म्हणसर सुगम रितीन मनशा लागीं संपर्क करूंक शकता. तर बगलेनच आसच्या, उजव्याक दाव्याक फाटल्या फुडलें आसच्या भाव भयणी थंय मोग वांटून घेवंक मोग करूंक सुकोवन पडला म्हणलें आमकां शिकोवन दिता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी पयल्या सुवातेर आमचोच मोग करूंक, आमच्या बोवारी आमच्या भावंडांचो मोग करूंक आज आमी विशेश जावन आमच्या कर्नाटक राज्या पसत मागता आसतना आमच्या राज्यान शांत समाधान राज जावचे खातीर, आमच्या समाजेंत आमच्या कुटुंबांत मोग मायपास राज जावचे खातीर आमी मागया. म्हजे उपरांत सांगा, मोगाळा जेजू, मोगळा जेसू, मोगाळा जेजू, मोगळा जेसू, आमी तुजी आमी तुजी मोगाळ भुरगीं मोगाळ भुरगीं तुज्या पांयां तळा सावन तुज्या पांयां तळा आसा. तुजो आशिर्वाद जोडूंक आयली हांव, तुझे आशीर्वाद जोडूंक आयल्या, तुजी बेसांवां जोडूंक आयली हांव. तुझी बेसांवां जोडूंक आयल्या. आमचेर तुजी काकूत कर, आमचेर तुजी काकूत कर. आमकां तुज्या आशिर्वादांनी बर. आमकां तुज्या आशीर्वादांनी बर. हो थोडो वेळ हो थोडो वेळ तुजो मोग नियाळूंक तुजो मोग नियाळूंक आनी तो मोग आनी तुजो मोग आमच्या मोगाच्या भावंडा सवें आमच्या मोगाच्या भावंडा सवें वांटून घेवंक वांटून घेवंक आमकां तुज्या सक्तेन बर, आमकां तुज्या सक्तेन बर. आमकां तुज्या कुरपेन बर. आमकां तुज्या कृपेन बर. आमच्या दिसपडत्या जिवितांत, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमच्या बऱ्या साली मुखांत्र, आमच्या बऱ्या साली मुखांत आमच्या बऱ्या करणे मुखांत्र आमच्या बऱ्या करण्या मुखांत तुझे राज तुझे राज स्थापन करूंक स्थापन करूंक आमकां फावो कर. आमकां फावो कर. आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमच्या कुटुंबा जिवितांत तुझी आशिर्वादां वत. तुजी आशीर्वादां वत. आमी कुटुंबांत आमी कुटुंबांत एक पोती जावन एक पोती जावन कुटुंबाचें वडीलपण, कुटुंबाचें वडीलपण एक आवय जावन एक आवय जावन कुटुंबाची जबाबदारी कुटुंबाची जबाबदारी चलोवन व्हरता आसतना चलोवन व्हरता आसतना आमकां हर एकल्याकी आमकां हर एकल्याकी आमचे ताब्यान आसचें मिसांव आमच्या ताब्यान आसचें मिसांव तें जाणा जावन तें जाणा जावन मोगाची, मोगाची, विश्वासाची, विश्वासाची, भावार्थाची भावार्थाची कुटुंबां बांदून हाडूंक कुटुंबां बांदून हाडूंक आमकां तुज्या सक्तेन बर, आमकां तुज्या सत्तेन तुज्या बर. पवित्रत्मेच्या बळान बर. तुज्या पवित्रत्वेच्या बळान आमची बर. मनां आनी काळजांत उक्ती कर. आमची मनां आनी काळजां उक्ती कर. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. दायकन बसात. सिराकाच्या ग्रंथांत अध्याय 42 देवाची महिमा प्रकृतीन कशी आमी अनुभव करची ह्या विशयांत बरयणार उलयता.
सर्वेस्पराची स्तुती आमी कशें करची. हांव आतां सर्वेस्पराच्या कृत्यांचो उगडास करतां आनी हांवें देखलां तें हांव वर्णितां. सर्वेस्पराच्या उतरां वरवीं ताचीं कृत्यां रचून आयलीं आनी सगळी सृश्टी ताचे कुशेक पाळो दिता. परजळटा तो सूर्य सगळ्या वस्तूंचेर दिश्ट घालता आनी सर्वेस्पराचीं सगळीं कृत्यां ताच्या वैभवान भरल्यांत. सृश्टी आपले महिमेंत थीर उरच्याक सर्व पदवेदार देवान केल्यान ती विस्मितां परगटूंक सर्वेस्परान आपल्या भाग्यवंतांक समर्थ दिवंक ना. सागोराचो आनी काळजांचो तोच ठाव घेता आनी ताचे सगळे गुटो ताका कळीत आसात. कित्याक जाणा जावी येता तें सगळें भोंवरतो देव जाणा आनी काळांच्या खुणांचेर तो दोळो दवरता. फाटले आनी फुडले तो कळीत करता आनी लिपलेल्या वस्तूंचो गुडतो उगडापो करता. खंयचीच चिंत ना ताका कळीत जायनासतना रामनात. एक उतर पर्यंत ताचे मुखार लिपोवन उरना. आपले जाणवायेच्या विचित्र कृत्यांक ताणें एक मांडावळ दिल्या. ससनतांव ससनाक तो आसा. कांयच सोडोवंक जायना, कांयच काडूंक जायना. कोणाचेच बुद्धीची ताका गरज ना. सगळीं ताचीं कृत्यां कितलीं सुंदर, दोळ्यांक तीं कितलीं लकलकीत. ती सगळीं जिवितांत आनी सदांकाल थकतात. हर एक परिस्थितींत तीं ताका पाळो दितात. सगळ्यो वस्तू जोडयांनी वेतात एकामेकाक पूरक. कांयच ताणें अपूर्ण करूंक ना. एक वस्त दुसरे वस्तूची संपूर्णाय थिरायता. ताचे वैभव पळोवन कोणूच पुरतो, कोण पुरतो दोदोशी जायत. मुगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजू म्हणटा आमच्या मातयेचे केस सयत मेजून दवरल्यात. कितेंच देवाक कळीत जायनासतना उरना. कित्याक सगळें देवानच रचल्लें. देवान इतलें सोबीत कर्ण आमकां रचलां. आमकां कितलें बरेंपण आमच्या जिवितांत दिलां. आमकां कितलें बरें देणी दिल्यांत. आमकां बरी भलायकी दिल्या. आमच्या कुडीचे हर एक विश्वे देवान रचल्ले आनी हो सगळो संवसार देवान परिपूर्ण रितीन, संपूर्ण रितीन रचला आनी सगळी ही देवाची मांडावळ. कितें घडटा संवसारांत, कितें बरेंपण, कितें वायट घडटा तें सगळी देवाच्या हातांत आसा. तर आमी देवान रचलेलीं ताच्याच सारक्याचीं आनी स्वरुपायचीं मनशां देवाक आमी आज अर्गां दिवंक जाय. कित्याक देवान आमकां इतलीं सोबीत करून रचल्यांत. कुटुंबा जिवितांत आमकां जियोवंक फावो केलां आनी भुरग्यां बाळांनी आमचें जिवीत नेटयलां आनी दिसपडतो ग्रास तस्सो दिता. आमी केल्ल्या हर एका वावराक तस्सो प्रतिफळ दिता आनी सगळी आमचें जिवीत तस्सो चलयता. तर आमचो हात देवाच्या हाताक आमी मेळोवया. देवाचेर आमचो विश्वास आनी भावार्थ आमी दवरूंक जाय. कित्याक देवूच आमच्या जिविताचें सर्वस्व. तर आमचो दिसपडतो दिसपडतें जिवीत देवाच्या हातांत आमी समर्पण करून आमचें जिवीत ताकाच आमी भेटोवया आनी गवया अनुदिना ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ, ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ.
ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಅರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಅರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. हालेलुया. आमच्या मती समाधान दिल्या देवा कमी अर्घा दिव्या. आमकां दिसपडते राखून वरच्या देवा कमी अर्घा दिव्या. आमकां सांबाळून वरच्या देवा कमी अर्घा दिव्या. आमकां सदांच बरी भलायकी मोतीचें समाधान दिवच्या देवाक आमी अर्घा दिव्या. आमच्या एकसूरपणा वेळार, आमच्या बेजाऱ्या वेळार, आमच्या सलवण्या वेळार आमकां सांगात दिवच्या देवाक आमी अर्घा दिव्या. आमकां मोग दिवच्या, आमकां दिसपडतो ग्रास दिवच्या देवाक आमी अर्घा दिव्या. एक घडीभर आमचे दोळे आमी दंपया. देवाचें हजरपण आमी आमच्या बोवारी आमी अनुभव करया. हांव आसा तुमचें सवें संवसार सरा पर्यंत म्हणून जेजून आमकां बसवणी दिल्या. जेजू आमचे सवें आसा सदांच. आमकां कोणीय सांडून वसात तरी, एक पानो दिवची आवय सांडी तरी हांव तुमकां सांडिसो ना. वर्ती बसवणी ही देवाची. एक पानो दिवची आवय केन्नाय आपल्या भुरग्याक सांडिची ना. तरी ती सांडी तरी हांव तुमकां सांडचो ना. देवाचो सांगात, देवाचो मोग, देवाची काकुळट, देवाची कृपा विसार दर्या सारकी ती आमचे वरवीं आटापोवंक
ती असाध्य. पवित्र पुस्तकांत आमी पळोवचें तर जेजू लागीं जायतो लोक बरेंपण आपणावचे खातीर आयलो. विविध पिडाशिडां घेवन आयलो. देवसार लागलो लोक आयलो. खोडकार आयले. मेल्ले सैती आयले. मेल्ल्यांक सैती जेजू सरशी हाडलें. आर मारलेल्यांक जेजू सरशी हाडलें. आनी हर एकल्याकी जेजून गूण केलें, आपडलें. ती विधव स्त्री तिचो एकलोच पूत मरण पावलेल्या वेळार तिच्या जिवितांत बेजारायेन सोलवणेंत ती आसल्या वेळार जेजू तिच्या बगलेक येता आनी मरण पावल्या तिच्या पुताक जेजू ताका उठयता आनी फाटीं दिता. मरी आनी मार्ता तांचो भाव मरण पावलेल्या वेळार ह्या मरणाच्या त्या दुखांत बेजारायेंत ते सगळें कुटाम आसले. ह्या वेळार जेजू ह्या कुटुंबाक आदार जाता, थंयसर पावता आनी तांचें दूख संतोशान बदलिता. ते 10 जाण कोडकार जिवितांत निरासपणान सलवणेन तांच्या जिवितांत जायती पिडाशिडां ती आसोन जायतें वखद तांणी खंयचेंच बरेंपण जायन येतल्या वेळार जेजू सरशी ते आयले आनी जेजून तांकां ताचे खास उतरांनी गूण केलें. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी जायत्या जाग्यांनी आमच्या भलायके खातीर आमी वखदांक आमी पयशे गेल्यार जावं पुरो, जायत्या जाग्यांनी आमी गेल्यान जावं पुरो. जिवितांत निरासपण सलवण येता आसतना जिवितांत कंगाल जावन आज आमी हांगासर जेजू सरशी आयल्या. एक मात्र आमचो विश्वास जेजू कंडी जावन आज आमकां तो पळयता. जेजू आमकां आज बरी भलायकी दिता. आमकां तो आपडता आनी गूण करता. आमचे ती असली वायट सकत, दुश्ट सकत, खोटी सकत सगळी पयस करता आनी आमचें जिवीत ताच्या आशिर्वादांनी भरता. जो कोण विश्वास दवरता ताका सगळी संगती साध्य म्हणटा जेजू. जर शाश्वतीतलो भावार्थ तुजे थंय आसा तर तुवें मागल्लें सगळी तुका फावो जाता. विश्वास दवरतल्याक सगळी संगती साध्य. आमी आज विश्वासान मागया, भावार्थान आमी मागया आनी खंडी जावन आमी मागलें तें भावार्थान मागलें तें मागणें जेजू आयकता आनी आमकां कितें जाय तें सगळी जेजू फावो करता. आमची पिडा, दूख, बेजाराई, सलवणी सगळी आमी जेजूच्या पांयतळ हाडया. जेजूक आमी म्हणया, जेजू तूं आमकां संपूर्ण जाणाय. म्हजी दूख बेजाराय तूं जाणाय. म्हजी एकसूरपण तूं जाणाय. म्हजी जिविताची अस्कतकाय तूं सगळी जाणाय. हांवें काडचे ते कश्ट तेय तूं जाणाय. आमच्या कुटुंबांत आसले सगळी समस्ये तेय तूं जाणाय. आमच्या समाजेंत आमच्या बोवारी आसचे तेय कश्ट तेय तूं जाणाय. जेजू कळीत नातलें कितेंच ना, सगळी कळीत आसा. आमचें मन, आमच्या मतीन कितें घडटा, आमच्या जिवितांत कितें घडटा तें सगळी जेजू कळीत आसा. तर आमी ताचे थंय आमचो भावार्थ आमी खोसोवया.
ताचे थंय आमची दिश्ट आमी खंचोवया. आनी काळजाच्या गुंडाय धांवन आमी जेजू लागीं आमी मागया. जेजू आमकां आपड, आमकां बरें कर, आमकां सगळ्यांक तुज्या आशिर्वादांनी बरें म्हणलें आमी मागया. एका गिता मुखांतर आमच्या जिविताचें संपूर्ण समर्पण जेजूक आमी करया. उबे रावया आनी गीत गावया. गीत गावन स्तुती करया. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन हसूया करून ताची स्तुती. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन हसूया करून ताची स्तुती. गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन हसूया करून ताची स्तुती. पातक्याचो मोग ताणें केलो आमचे खातीर तो कुरसार मेलो. पातक्याचो मोग ताणें केलो आमचे खातीर तो कुरसार मेलो. पातकातावून म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताचे गांवच्याक तयार केलो. पातकातावून म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गांवच्याक तयार केलो. गीत गाऊन स्तुती करया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन हसूया करून ताची स्तुती. पातक्याक तो आसा लागीं आमकां मोगान आयकता बेगीन. पातक्याक तो आसा लागीं आमकां मोगान आयकता बेगीन. स्तुती ताची गावंक आमी कितले बागी सदांच तो आसा आमचे मुखामुखी. स्तुती ताची गावंक आमी कितले बागी सदांच तो आसा आमचे मुखामुखी. गीत गावन स्तुती करया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गावन हसूया करून ताची स्तुती. शिसांचे पांय ताणें धुल्ले आनी खालतेपण आमकां शिकयलें. शिसांचे पांय ताणें धुल्ले आनी खालतेपण आमकां शिकयलें. कालवारी ताणें जय जोडलें सर्गीचे राज आमकां जोडून दिलें. कालवारी ताणें जय जोडलें सर्गीचे राज आमकां जोडून दिलें. गीत गावन स्तुती करया जेजूच्या माना खातीर.
हालेलुया गाऊन हर्षिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानासाठी हालेलुया गाऊन हर्षिया करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती हालेलुया 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 आमची काळजा मना मुक्ती करणारी देवाची स्तुती करूया हालेलुया काळजा मना आम्ही सगळी आम्ही मुक्ती करूया हालेलुया 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 आम्ही दिंबी घालया आज आम्ही विशेष जाऊन आमच्या राज्य खातीर आमी मागया आमच्या राज्यचो स्थापनेचो दीस आमी नोव्हेंबराच्या 1 तारीखेक आचरण करचे ह्या वक्ता आमच्या राज्यांत शांती समाधान राज जावं दी जायत्या संगतींनी आमचे बाबारी अन्याय जाते आसा हे सगळे पयस जावन आमच्या राज्यांत जात कात मात हे सगळी हाचे जावन पयस रावन सर्वांनी एकामेका मायमोगान जिवंक एकामेका आदरसून सुदारसून जिवंक आनी अशें आमचो राज्य एक मोगाचो जागो आमी जिवच्याक आनी आमची जिवीत आसा तें बऱ्या रितीन जिवंक आदार मेळचे खातीर आमी मागया आमच्या राज्याच्या मुखेल्यांनी परजेच्या राज्याच्या बरेपणा खातीर वावर करूंक तशेंच सर्व योजना बऱ्या दिश्टेन प्रगतीच्या त्या चिंतपान मांडून हाडूंक आमच्या मुखेल्यांक बरें मौन मेळचे खातीर तशेंच आमच्या राज्याच्या हर एका लोकान मायमोगान जिवंक जाय आसली कुरपांनी आदार आमी मागया आमचो सगळो राज्य आमी सोमयाच्या हातीं भेटोवन आमी गावया गीत आयक आमचें मागणें सोमया आयक मुझे मागणे सोम्या देवा उदार काळी सुंदी मागा आयच्या दिसा आयक मुझे मागणे सोम्या देवा उदार काळी स्तुती माका आयच्या दिसा आमी बेगीनच आमच्या कुटुंबांत मरण पावल्ल्या व्यक्तींचो आमी उडास कर तांचे खातीर आमी मागता आमच्या कुटुंबांत हांव मरण पावल्ल्या आमच्या मोगाच्या व्यक्तींचो आमी उडास करया देव काकुळती सोत या हर एकल्या मरण पावल्या भाव भयणीक सस्नसो विशीव सरकाराचा निरंतर जिवीत तांकां फावो करून दी म्हण आमी मागया तशेंच कोणूच मागोवंक नासतना आजच्या सर्व निर्गतीक अनाथ आत्म्यां खातीर मरण पावल्या आत्म्यांचो उडास करया ह्या दीस आनी तांचे खातीर आमी मागया प्रत्येक जावन फाटल्या दिसांनी अवघडाक बली जावन मरण पावल्ल्या लोकांचोय आमी उडास करया
झुजा वरवीं साबार लोक मरण पावता. इस्रायल तसल्या गांवांनी, मणिपूर तेल्या गांवांनी जायतो लोक झुजा वरवीं लोकांच्या स्वार्थाक बली जावन मरण पावलो आमी पळयलां. असल्याय भावा भयणीचो आमी उडास करया. रोड ॲक्सिडेंटा वरवीं दिसान दीस जायतो लोक युवा जण तरणाटी भुरगीं मरण पावतात. तांचोय आत्मो देव आपल्या काकुळतीन वेंगोवन दी आनी सरकाराचा निरंतर जिवीत जिवचे भाग तांकां फावो जावं दी. ह्या भावा भयणीच्या मरणा वरवीं अनाथ जाल्ल्या, बेजारायेंत आसच्या, सलवल्ल्या, दुखांत आसच्या सर्व भाव भयणीचो ह्या वेळार आमी उडास करया. तांचे खातीरय आमी मागया आनी ही मागणे आमी देवाक भेटोवन सांगता आमी गावया. आयक मुझे मागणे सौम्या देवा, उदार काळी सोदे म्हाका आयच्या दिसा. आमी संत भक्तांचो दीस आमी आचरण करता. संत भक्त आमचे बरेच ह्या संवसारांत जिवीत जियेल्ले व्यक्ती तांच्या बऱ्या जिविता मुखांतर, बऱ्या साली मुखांतर आज तांकां हर एक लागी आलतरेचो मान फावो जाला. प्रत्येक जावन आमचो सुसांत सांजो ताद्देव जेजूचो शीस जावन मोगाची, पाथयेनीची, भावार्थाची जिणी जियेल्लो तो महान सांत. तशेंच आमचे बाबारियाची सर्व सांता सांतिणींचो आमी उडास करया. तांच्या बरेच आमची जिवीत आमी बांदून हाडया. तांच्या बरेच सेवेचें, मोगाचें, माईपासाचें, भावार्थाचें जिवीत आमी जियोवन एक दीस आमी सरकारांत सांता सांतिणी जावन देवाक सांगता स्तुती करचे भाग आमकां हर एक लागीं फावो जावं दी. आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजेंत, आमच्या बाबारी, आमच्या फिरगजेंत अशा सगळे भावा भयणींनी सरकारांत एकूटाम जावन देवाची स्तुती करचे भाग आमकां हर एक लागीं फावो जावं दी. आमी एकामेकां बोगसून, एकामेकां सुदारसून, एकामेकां माया मोगान भाव बांदवपणान जियोवंक आमकां हर एक लागीं फावो जावं दी. आनी अशें आमी सरकारांत आमी सांत सांतिण्यो जावचें देणें आमकां हर एक लागीं फावो जावं दी म्हणून आमी मागोवन कलतेपणान देवा लागीं विश्वासान आमी मागोवन आमी गावया. आयक मुझे मागणे सौम्या देवा, उदार काळी सोदे म्हाका आयच्या दिसा. आमचे हिंदू भाव भयणी 2 दिसां उपरांत तांची परब आचरण करतात. उजवाडाचें फेस्त. हें उजवाडाचें फेस्त सगळ्या आमच्या राष्ट्राक तशेंच आमचो समाजीक अंधकार पयस करून दी. आमच्या मदें आशिल्ले जात कात भेद म्हणले ते वांटे फांटे सगळे पयस करून दी. आनी हें उजवाडाचें फेस्त आमच्या जिवितांत आसलो तो अंधकार, नाबोगसाणें, अशीर चिंतपाचे सगळी दोरे फागोर ते कोस्त लावन घालून दी. आनी मोगाचे, सांगातपणाचे, भावार्थाचे ते दिवे आमी हर एकल्यांनी आमच्या काळजान, आमच्या मनांत आमी उजवाडावचे, आमी हातेरां जावच्याक. तशेंच आमच्या भाव भयणी सवें जातकांत भेद नासतना आमी सांगातपणान जियोवंक आमकां फावो जावचे खातीर देव उजवाडाचो देव आमच्या जिवितांत हर एकल्याच्या उजवाड फांकोवन दी, मोग फांकोवन दी. आनी अशें आमी हर एकलें मोगाची, बोगसण्याची हातेरां आमकां करून दी म्हणून आमी कलतेपणान मागया. आयक मुझे मागणे सौम्या देवा, उदार काळी सोदे म्हाका आयच्या दिसा. पवित्र सभे खातीर आमी मागया. पवित्र सभेचें मुखेलपण घेवन आसच्या पापा साहेबाक, सर्व गवळ्यांक, सर्व याजकांक आनी धर्मिकांक, तशेंच सर्व भावार्थी लोकांक माया मोगाचें जिवीत, बोगसण्याचें जिवीत, शांती समाधानाचें जिवीत आमचें जियोवंक
देवाची कृपा आणि मजत सगळ्या अख्ख्या पवित्र सभे खातीर आमी मागया. ऐक मोजे मागणे सोम्या देवा, उदार काळी सोंदी म्हाका आयच्या दिसा. पोती कुटमाचो वडील मस्तक म्हणटा देवाचे उतर, आनी पतीण कुटमाचो दिवो. पती पतीण जावन कुटुंबाची जबाबदारी एक आवय बापय जावन, घोव आनी बायल जावन कुटुंबाची जबाबदारी आमच्या तब्यान आसा. आमच्या भुरग्यांक बऱ्या भावार्थान वागोवचें, आमच्या युवा जणांक बरी देख दिवचें, तशेंच आमच्या कुटुंबाच्या वडिलांक तांची जतन घेवचें, वर्तें मिसांव माया मोगाचें कुटुंब जियोवचें, कुटुंबा जिवीत जियोवचें, वर्तें मिसांव आमच्या तब्यान आसा. आमच्या सर्व कुटुंबा खातीर आज आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत आसलो सर्व वायट शक्ती, खोट्यो शक्ती पयस सरून दी. आमच्या कुटुंबान शांती समाधान राज जावं दी. आमची कुटुंबां माया मोगाची मंदिरां जावं दी. आनी आमच्या कुटुंबांत हर एकल्यांनी सांगातपणान एकवटान जियोवंक आमकां फावो करूं दी म्हणून आज आमी प्रत्येक रितीन मागया आनी गावया. ऐक मुझे मागणे सोम्या देवा, उदार काळी सोंदी म्हाका आयच्या दिसा. मिसांवाचो म्हयनो आमी आचरण करता. संवसारभर विविध जाग्यांनी मिसांव करच्या सर्व मिशनरींक तांच्या मिसांव वावरांत देवाचो सांगात आनी आदार मागया. हर एकल्या मिशनरींनी सोम्याचेर विश्वास दवरून तांचे मिसांव जारी करूंक तांकां हर एकल्याक पवित्रत्म्याच्या सक्तीन भरून दी. तशेंच आमी मिशनरींनी आमी हर एकल्या सांगाता मोगान जेजूची ती मौल्यां परगट करची ती ते मिसांव आमी कार्यगत करूंक आमकां आदार. तशेंच आमच्या कुटुंबांत ह्या मिसांव वावराक युवा जणांनी त्या आपोवण्याक फाळो दिवन मुखार येवंक आनी देवापोवण्याक फाळो दिवंक ह्या सर्व भुरग्यांक युवा जणांक फावो जावचे खातीर आज आमी मागया. ऐक मुझे मागणे सोम्या देवा, उदार काळी सोंदी म्हाका आयच्या दिसा. विविध पिडेशिडेन कश्टांच्या भाव भयणी खातीर आमी मागया. आस्पत्रेन कॅन्सर तसल्या मारेकार पिडेक कश्टोन रात दीस कश्टांच्या सर्व भाव भयणी उडास करया. आस्पत्रेचें बिल्ल बांदूंक कश्ट जावन कश्टांच्या भाव भयणी सोय आमी उडास करया. तांकां आदार सांगात मेळच्या खातीर, तांची पिडा सोसून व्हरूंक सांगात देवाची कृपा मजत फावो जावचे खातीर आमी मागया. ऐक मुझे मागणे सोम्या देवा, उदार काळी सोंदी म्हाका आयच्या दिसा. आतां आमी पवित्रत्म्याचें गीत गावचें. ह्या वेळार आमी त्या लावणी मुखार सरचें. पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या ये तुझ्या भोजन, पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या ये तुझ्या भोजन, पवित्रत्म्या ये तुझ्या पूजा, पवित्रत्म्या ये तुझ्या पूजा, ये पवित्रत्म्या देवोय तुझो बुजो, ये पवित्रत्म्या
पवित्रात्म्या पवित्रात्म्या नितळ करतो म्हाका पवित्रात्म्या पवित्रात्म्या नितळ करतो म्हाका पवित्रात्म्या नितळ करतो म्हाका पवित्रात्म्या नितळ करतो म्हाका ये पवित्रात्म्या देवय तुजो बुजो ये पवित्रात्म्या देवय तुजो बुजो देवय तुजो बुजो देवय तुजो बुजो पवित्रात्म्या पवित्रात्म्या गुण करतो म्हाका पवित्रात्म्या पवित्रात्म्या गुण करतो म्हाका पवित्रात्म्या गुण करतो म्हाका पवित्रात्म्या गुण करतो म्हाका ये पवित्रात्म्या देवय तुजो बुजो ये पवित्रात्म्या देवय तुजो बुजो देवय तुजो बुजो देवय तुजो बुजो पवित्रात्म्या पवित्रात्म्या पवित्र करतो म्हाका पवित्रात्म्या पवित्रात्म्या पवित्र करतो म्हाका पवित्रात्म्या पवित्र करतो म्हाका पवित्रात्म्या पवित्र करतो म्हाका ये पवित्रात्म्या देवय तुजो बुजो ये पवित्रात्म्या देवय तुजो बुजो देवय तुजो बुजो दिबिगलिया देवाचा आशीर्वाद युवकरिस्तंतलो जेजू मुखांतर आमी आतां जोडून घेवया. Jedavora sacramenta sastanama koruya purvilyatya rupambalam novioriti adaya solvon vecam ascat vishva bhavartace boldia zashem bapa tashem sputa ullasani sutiza podvi mahima sasta ekastalya harsita tulka doga
मी ना वाटता. आमी कोणा खातीर मागूंक मागता म्हूण बसयलां तांचो उगडास करया. प्रार्थुया. येसोमिया जेजू क्रिस्ता ह्या विचित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. देवान केल्ल्या बरेपणाक आशिर्वादांक आमी स्तुती गावन निमाणें गीत आमी गावया. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सर पडया. सोम्यान केल्यात कितली विचित्रां देखा तुमी ताची विस्मिता. महिमा गसता ताची कृत्या मानाक ताच्या आमी गावया. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सर पडया. मोगाळ पुता सोबे हांव वर मोरी आशीर्वादी आमकां. बघेवन कुसके कृपेन आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. दिव्यवाणी